शिगमो हो गोंयकारांच्या शिरतारात सहसट्या रक्तावरी भरसून रावलेली रसरशीत लोककला. बुधवारा गोंयचो फामाद जामावलेचो गुलाल उत्सव भक्तगणांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. तिवऱ्या देवी शांतादुर्गेची पालखी लोकांच्या दारादारांनी भोवली आनी थळाव्यांनी धुळवर दबाज्यान मनयली. फाटली 2 वर्सां कोरोनाच्या सावळेत जामावलेचो गुलाल उत्सव जालो, पूण हे खेपे तो व्हडा उमेदीन भक्तगणाचे उपस्थितीन पारंपारीक रितीन मनयलो. या गुलालाक हजारांनी लोकांनी उपस्थिती लायली. पळोवया काय उमेदीचे खीण. मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे वतीन हांव तुमचें परत एकदां स्वागत करता. तुमकां खबर आसा 23 तारखेच्यान आमचो शिगमो सुरू जालो आनी आज 29 तारखेक आज आमचो मुख्य दीस. आज दामबाबालो दीस. आज दामबाबालो गुलाल, मडगांवकारालो गुलाल, मठग्रामस्थांचो गुलाल, जो मठग्रामस्थ हिंदू सभा 100 वर्सां वयर साजरो करता. आज पर्यंत दामबाबा कृपेन हांगा भयंकर प्रोग्राम जाले, भयंकर देवकृत्य जाली. हांगा अगडसारीन तर आमचे कितलेशेच लोक भक्त प्रसाद म्हणून जेवण घेवन गेले आनी कसलोच दामबाबाच्या कृपेन कसलोच प्रॉब्लम जायनासतना हे सगळे आमगेले देवकृत्य आनी कल्चरल प्रोग्राम साजरे केले गेले. आतां आनी एक वरा भितर दामबाबालो गुलाल हो सुरवात जातली. गुलालाक ते पयलीं आमचे कमिटीचे मेंबर रामनाथा देवळा कडेन वचून पयलीं दामबाबा गुलाल घालतले आनी ताजे फाटल्यान हांगा गुलाल 3:30 ते 5:30 पर्यंत खेळटले. ते जातकच मागीर ते दामबाबाल्या रामनाथाच्या देवळा कडल्यान आमी ती पालखी घेवन दामबाबाल्या देवळान येतले आनी मागीर ते जातकच गुलाल उत्सव हांगा सोंपतलो आनी रातचे आमचे लग्न नवरदेवाची वरात म्हणून एक देवकृत्य जाता तें जातलें. आनी फाल्यां आमची लास्ट देवकृत्य म्हणजे धुळपेट जातली आनी मागीर आमची आदत जातकच मठग्रामस्थ हिंदू सभे तर्फे साजरो केल्लो हो शिगमो सोंपतलो. हांव सगळ्या दामबाबाच्या भक्तांचे, मठग्रामस्थांचे, मडगांवकाराचे आनी गोंयभरचे लोकांचे आभार मानता, जे मुद्दम हांगा मोठ्या संख्येन आपल्या फॅमिलीक घेवन हांगा येवन भेट घेवन प्रसाद म्हणून हांगा जेवण घेवन गेले. तांकां लागून हांव तांचे सल्ल्याचे बरें मागता. सेक्युरिटी अरेंजमेंट आमी केल्ली आसा पालखे फुड्याक. तशें आमची सफिशियंट स्टाफ घाले आसा. लोकांक सारकी भेट मेळची, गुलाल लोकांक बरें सेलेब्रेट करून मेळचो. तशेंच आमी देवळाच्या सायडीनी बी आमची स्टाफ डिप्लॉय केल्लो आसा. एज वेल एज आमी भायल्यान जे कोणी गुलाल मारता आनी जे लोक भावीक येता तांकां लागून आमी तांकां थिंगा कांय अनटुवर्ड इन्सिडेंट जावपा नाका सगळे आमी अरेंजमेंट केल्लो आसा. स्टाफ जावं आमी एम्बुलन्स हाडून दवरले आसा, मेडिकल टीम आमी रेडी करून दवरली आसा. सगळे आमी हें केल्ले आसा आनी तशेंच जे आमचे लोक न्हांवपाक वयता थिंगा पांटो म्हण आसा थिंगा न्हांवपाक वचपाक थिंग कितें इन्सिडेंट जावपा ना, थिंगा स्टाफ घायल्लो आसा आमी. कित्याक लोक उदकां वयता आनीक अशें पयलीं इन्सिडेंट जाल्ले आसा ते जावपा नाका म्हण आमी थिंगा स्टाफ घायल्लो आसा. आनी आमी करिमन नामाल ऑलमोस्ट म्हळ्यार आमचे 350 ते 400 स्टाफ आमचोच आसा फक्त लॉ अँड ऑर्डराक. ट्रॅफीक आनी बाकीची तेंची सेपरेट आसा. आमचे लॉ अँड ऑर्डराचे म्हळ्यार 350 मोर दॅन 350 स्टाफ आमचो लॉ अँड ऑर्डर आसा. जाल्यार तिवरेच्या भाविकांनी आपल्या घराघरांनी येवपी देवी शांतादुर्गेक भक्तिभावान येवकार दिवन धुळवट उमेदीन मनयली. भुरग्यां वांगडा जाणट्यांनी घोस्त काडलो. तिवरे गांवची देवी शांतादुर्गा जे आयज वर्ष पद्दती प्रमाणे तिवऱ्या गांवान भोंवन फूल मिरवणूक काडटा आमी. देवी पयले आपल्या देवळांच्यान रवणात देवळान येता आपल्या भावा कडेन आनी 2 दीस थंय नाटकाचो कार्यक्रम जाता आनी मागीर फुडल्या दिसा तशीच गांवान फूल मिरवणूक भोंवता. द्वादशी दिसा देवी गांवान भायर भोंवपाक मिरवणूक काडपाक भायर सरता आनी अमाशे पयलीं 3 दिसाची सगळ्या गांवान भोंवन अमाशे पयलीं देवी आपल्या देवळान परत वयता. जवळ जवळ 200 घरां अशी ह्या फूल गांवान अशी भोंवता 200 घरांनी आनी तेजी मिरवणूक बऱ्या व्हडा उमेदीन आमी करता. धुळवटीचो कार्यक्रम आसता. सगळे भुरगे एकामेकाक गुलाल लायता आनी प्रत्येक घरान उत्सवाचे अशें सगळें हें आसता, वातावरण आसता.
गोवा 365 खातीर जांबावलेच्यान गणदीप शेर्डेकार आनी तिवरेच्यान श्वेता गांवकार.